आता पावसान भाजीपालो रोवपाक शेतान मेळना म्हणून हांवें हें टेरस फार्मिंग स्टार्ट केलें। तितून म्हाका फायदो म्हणजे कितें, घरान जे आमकां यूज आसा भाजीपालो, तो भाजीपालो आमी एवरी ऑल्टरनेट डे काडूंक शकता। आनी ही भाजी ऑर्गेनीक असल्या कारणान आमकां ही डेलीचो आमचो जो भाजीपालो आमकां लागता तेतूनसून आमकां एक फायदो कसो। म्हाका अशें दिसता की शाळा कॉलेजींनी सुद्दां असो एक सब्जेक्ट आसचो जेणे करून आमची येणारी पिढी हें फुडें व्हरूंक शकतली। धबे बिबे भायर उडोवपाचे न्हू, हेतूनसून कितें तरी करूंक शकता आमी, हें दाखोवपाचें एक म्हजें हें आसा। हे वाल, हरव्यो मिरसांगो, वांयगी, भेंडे, लिंबू, दोडकी, तवशी, तेंडली आनी कितें आसात आनी ते दुदी ते लांब जातात ते सुद्दां थंय आजून ते फुलतात। एक तर एक्सरसायज जाता, दुसरें कितें तरी चार पयशे तुजे उरतात आनी तिसरें तुका तूं जेन्ना पिकयता कितें तरी तेन्ना जो आनंद तुका जाता पळय, अनुभवता, तो पिकयतल्याकूच कळटा। घरांतले जितके वेस्ट आसता ते वेस्ट प्लस हांव पयलींच हें बोकडाचें बी हाडून पयलींच हाडून दवरलेलें आसता। मागीर कितेंच करपाक न्हू आपणाची कुवत आसूंक जाय, पॉझिटीव विचार आसूंक जाय आपूण हें करतलें म्हणून। तेन्ना मायकल सरान आपूण सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे नांगरणी प्लस हार्वेस्टींग बी सगळें आमकां फ्री दिवंक लागलो। तेन्ना सगळ्या शेतकाऱ्यांनी फुडें सरून शेतां केलीं।